दीस शनिवार, मार्चाची 14 तारीख 2026. पहिले मासप. होसेया प्रवादाच्या पुस्तकांतले मासप. अध्याय 6 ओळ 1 तावन 6 पर्यंत. सर्वेस्पर अशें म्हणटा, येया आमी सर्वेस्पराशी वसुया, कित्याक ताणें आमकां पावशिल्ल्यान आनी तो आमकां बरीं करतलो. ताणें आमकां मार दिल्यात, तो आमचे घाई बांदतलो. 2 दिसां उपरांत तो आमकां नवो जीव दितलो. तिसऱ्या दिसा तो आमकां उठयतलो आनी आमी ताच्या मुखार जियेतल्या. वळख करून घेवया. सर्वेस्पराची वळख करून घेवंक मोन लावया. फांते येता तशी तो खरेंच येतलो. पावसा भाशेन तो येतलो. धरण भिजयतल्या वसंत काळाच्या पावसा बरी तो येतलो. एफ्राहिमा, हांव तुजे पासत कितें करूं? तुजो मोग सकाळींच्या कुपा सारको, बेगीनच ना जातल्या दोवा सारको. देखून प्रवाद्यां वरवीं हांवें तांचे कुडके केले. म्हज्या तोंडांतल्या उतरांनी हांवें तांकां जीवशी मारली. कित्याक म्हजें फर्माण उजवाडा भाशेन परजळटा. म्हाका जाय मोग, न्हय यज्ञ, देवाची वळख, न्हय होमबली. देवाचें उतर हें, देवाचें वडपकार. कीर्तन 51, 3-4, 18-19, 20-21 AB. श्लोक. म्हाका जाय मोग, न्हय बलिदाना. काकुळदारा देवा म्हजी काकुळट कर. भोव कणवाड्या देवा म्हजे गुन्यांव पुसून काड. धू तूं म्हाका म्हज्या अपराधांच्या खतांतलो. नितळ कर म्हाका म्हज्या पदकाच्या चिखलांतलो. श्लोक. म्हाका जाय मोग, न्हय बलिदाना. तुका यज्ञ बलिदानांनी समाधान ना आशिल्ल्यार हांव त्यो भेटयतों. होम बलयो ओपून दिल्यारी तुका नाका. वय, एक खालतें काळीस तेंच देवाक मानवता तें बलिदान. दुखेस्त आनी खालतें काळीस. सर्वेस्परा तूं इन्कार करचो न्हय. श्लोक. म्हाका जाय मोग, न्हय बलिदाना. सियोनाक तुजी दया माया दाखय. जेरुसलेमाच्यो वणो दी नव्यान उबारून दी. तेदवां सर्वांग होम भेटवण्यो संतोश तुका हाडटल्यो. तुज्या यज्ञा वेदी वयर पाड्याची भेटवणी जातली. श्लोक. म्हाका जाय मोग, न्हय बलिदाना. उद्गार. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे भरीत राया. आज तुमची काळजां धारून करिनाकात, पूण सर्वेस्पराचें उतर आयका. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे भरीत राया. शुभ वार्ता. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. अध्याय 18 ओळ 9-14 पर्यंत. आपूण नितीवंत म्हूण चिंतून आपणाचेर सपात येवन आसलेल्या आनी हेरांची बेपारवा करतल्या थोड्यांक जेजून ही वपार सांगली. एक फावटी 2 जाण मागणें करूंक म्हणून वयर देवाळाक गेले. तांचे मदलो एकलो फारिजेव आनी एकलो सुंकागार. फारिजेव नीट उबो रावून आपणायतल्याक अशें मागणें करी लागलो, देवा, हांव हेर मनशां बरी लुटकार, अन्यायकार, प्रद्वारी न्ही. देखून हांव तुका अर्गां दितां. हप्त्यान 2 फावटी हांव उपास करतां आनी सगळ्या म्हज्या आदायांतलो 10th वांटो फारीक करतां. पूण तो सुकागार पयस रावून आपली दिश्ट सयत सर्गाक उबारूंक धैर्य घेनासतना फकत आपलें अर्दें बुडोवन म्हणालो, देवा, म्हज्या पदक्याची काकुळट कर. हांव तुमकां सांगतां, हो मनीस देवाक मानवल्लो जावन आपल्या घरा फाटीं गेलो, पूण तो आनी एकलो ताका मानवालो ना. कित्याक आपणाक वर्तो करता ताका देव खालतो करतलो आनी आपणाक खालतो करता ताका देव वर्तो करतलो.
देवाचें उतर हें वाखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. मागण्यांत 3 भाग आसात. मागण्या पयलें आमी देवा लागीं उलयता. देव आमचें उलोवणें आयकता. मागण्या वेळार देव आमचे लागीं उलयता आनी आमी देवाचें उतर आयकता. मागण्या उपरांत आमी एकामेका लागीं उलयता. आयचे सुवातेंत 2 जाण तेंपलाक गेले. एकलो फारिजेव आनी दुसरो पब्लिकन वा सुंकागार. फारिजेव ताचें सुगुमाट वाचूंक लागलो. ताका ताचींच उतरां महान करण्यो उंची दिसल्यो. देवाच्या उतरांची आनी महान कार्याची पर्वा ताणें करूंक ना. पूण सुंकागार खालतेपणान देवाचें वर्तेपण लेखलें. ताची बडाय ताणें करूंक ना. खालतेपणान ताणें देवाचें बोगसाणें मागलें. ह्या वरवीं तो देवाचे कृपेन ताच्या बिडाराक फाटीं गेलो. मागणी करूंक आमकां साबार मनीस कुमोग करतात. सामुएला परी ल्हानपणार मागणें कर. तिमोथी परी युवा प्रायर मागणें कर. सिमिया परी उतर प्रायर मागणें कर. दाविदा बरी सकाळीं मागणें कर. दानियेला बरी दनपरांचें मागणें कर. पावल आनी सिलासा बरी मोद्यान राती मागणें कर. पेद्रो बरी आकांतान मागणें कर. हन्ना परी दुखांत मागणें कर. जोबा परी कश्टांत दुखांत मागणें कर. स्तेफाना बरी मरणाच्या वखदां मागणें कर. एलियाजारा बरी काम सुरू करच्या पयलें मागणें कर. सोलोमन राया परी काम अखेर करतना मागणें कर. जेजू बरी सर्व काळी मागणें कर.